जे बायो टॉयलेट्स आसा तेजी पर्संटेज सादारण सांकोड्ड्यान आमी फाटल्या दिसांनी PWDन आमकां सादारण 400 आमी मागलेले PWD कडेन 250 टॉयलेट्स आमकां PWDन दिल्ले आनी आतां जे बायो टॉयलेट्स येयल्या ताजे सादारण आमी 2 लाख रुपया सुमार ऑलरेडी गव्हर्मेंटाक भरलेले आसा म्हणजे भितर म्हणजे 25 लोकांनी तरी आमकां हाजे पयशे दिल्ले आसा आनी टायम बीन जर आतां म्हणजे फुडें टायम वाडलो जाल्यार आनिकूय येवपाची शक्यता आसा कित्याक ऑलरेडी गव्हर्मेंटान आतां जी आमची देवळां आसा म्हणजे कम्युनिटी हें आसा थंयसर आमकां ऑलरेडी बायो टॉयलेट्स दिल्ले आसा आनी आमकां आतां सादारण येवपाचें आसा. सो ओपन डेफिकेशन फ्री अशें म्हणपाक शकता सांकोड्डा पंचायत 1 ऑक्टोबर पासून. हांव तेका लागून हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या मुख्यमंत्र्याकूय बी आनी आमच्या सांकोड्ड्यान रिपोर्ट सुद्दां काडत जाल्यार आमकां कळटलें की मॅक्झिमम जे टॉयलेट्स आसा ते सांकोड्ड्यान आसा. ओपन डेफिकेशन म्हणटा ते जी पर्संटेज आसा ती सामकीच कमी आसा सांकोड्ड्यान. आतां गोंय राज्यान हागणदारी मुक्त करपा खातीर डिक्लेअर केलें आनी गोंय राज्यान ऑलरेडी म्हणलेंय बी की आमी गोंय हागणदारी मुक्त जाला म्हणून. त्या संदर्भात ज्यो टॉयलेटी हाडून दवरल्या तेज्यो सगळे कडेन ज्यो बोवाळ जाता की त्यो यूज केल्यो टॉयलेटी हाडून दवरल्या हितून कितें तथ्य आसा? हितून तथ्य ना म्हणपाक शकना आमी. तितून तथ्य आसा कारण ज्यो हाडून दवरलेल्यो आसा त्यो पर्सनली जर तेजी सर्वे केली कित्याक हांवें फाटल्या दिसांनी पळयल्ले जाल्यार त्यो थोड्यो वयल्यान फुटलेल्यो आसा जावं ताका म्हणजे डॅमेज आसा ते पीस त्यो यूज केल्ले आसा कितें आसा तें हांव नको बट ते पीस जे आसा ते आमकां सुद्दां हांगा सांकोड्ड्यान येयल्या ते डॅमेज पीस आसा पूण तेजेरूय बी सरकारान गांभिऱ्यान लक्ष घेवचें. आयज ज्या तरेन सरकाराच्यान आयज आमचो जो टॉयलेटीचो म्हणजे ओपन डिफिकेशन फ्री हो करपाचें माध्यम आसा आनी आमचोय पॉझिटिव्ह सरकाराक सपोर्ट आसा. पूण खऱ्या अर्थान आमी सादारण 3 मार्च 2016 आमकां एक एसिस्टंट इंजिनियर PWD PHE हांच्यांनी न्यू कन्स्ट्रक्शन करचें म्हणून टॉयलेटी कन्स्ट्रक्ट करचे म्हणून एक ऑर्डर काडली आनी ती सादारण आसली ती 562 टॉयलेट आमकां आख्ख्या पुळ्या ज्युडिशलाक न्यू टॉयलेट बांदपाचें म्हणून ऑर्डर काडलेली. तातूंत भितरल्यो 2017 सादारण 130 ते 132 टॉयलेटी कन्स्ट्रक्ट केल्ल्यो आसा. उर्वरीत सादारण 430 टॉयलेटी ज्यो आमच्यो सिवील वर्कान जावपाच्यो आसल्यो त्यो सरकाराचे कितें तरी त्रुटी येयली आनी ते बंद दवरले. आमी परत सरकाराक म्हणजे आमचे जे PHE आहा एसिस्टंट इंजिनियर ताका लेटर केलें की बाबा उरलेल्यो आमचे पंचायत बेगिनात बेगीन टॉयलेटी बांदून दिवच्यो लोकांची गरज आसा आनी प्रत्येक प्रायम बॉडी मिटिंगेक 15 दिसांची जी आमची मासीक मिटींग जाता त्या मिटिंगेक प्रत्येक आमी रिमायंड करून आमी लेटर सरकाराक कळयल्लें आसा. ताजे नंतर सरकाराचे धोरण येयलें 17-18 भितर की बायो टॉयलेट आमकां पंचायतीक पुराय आमी पुराय त्यो उर्वरीत ज्यो टॉयलेटी आसा त्यो बायो टॉयलेटी आमी हाडून बसयतले. मागीर तो विशय सरकारान जेन्ना डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन आमकां पंचायतीक पत्र करून कळयल्या नंतर आमी तो विशय ग्रामसभेत दवरलो आनी ग्रामसभे भितर तेजे भितर मुद्दम आमी दवरूना पूण लोकांनी तो ग्रामसभेन एप्लिकेशन करून दवरपा लायलो आनी लोकांच्या मार्गदर्शना खातीर लोकांनी सांगिल्लें की आमकां जो पयलींचो जो सिवील वर्काची जी टॉयलेट येता ती आमकां दिवची अशें आमकां ते ग्रामसभेन मागणी येयली ती आमी तेजी रिकॉर्ड केली. परत ते सिवील वर्क बायो टॉयलेटीचे आमकां ताजी जी बायो टॉयलेट येतली ताजो आमकां डेमो दाखोवचो आनी मागीरूच तुमी लोकां कडल्यान पयशे भरपाचे जी सरकार डायरेक्टरान आमकां डायरेक्शन दिल्लें तें आमकां भरून घेवचें आनी जेन्ना आमकां डेमो दाखयतले आनी खरेंच बाबा ती आमकां लोकांनी मान्य जाता जाल्यार तेजेर प्रोसेस फॉर्मा जी धाडला ती बरा म्हणून सांगितली. सरकार ओपन डेफिकेशन फ्री म्हणून आमचे फॉर्म भरून घेतल्या पयर आमचे कडल्यान सायनी घेतल्या पूण आमकां बाय फोर्स सायनी घेतल्या त्यो कारण बायो टॉयलेट म्हणून सरकारान दिता म्हटल्या पळय तेजी जवळ जवळ 243 एप्लिकेशनां आमच्या धारवाड्या पंचायतीन लोकांनी पयशे भरलेले आसात त्यो आजून बायो टॉयलेटी लोकांक येवना. हो एक विशय जालो. दुसरो विशय सरकारी टॉयलेटी ज्यो PWD मार्फत बांदताल्यो त्यो जवळ जवळ 282 आमकां पास जाल्ल्यो. फक्त 72 टॉयलेटी 72 बांदल्या आनी बाकीच्यो तो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा आपल्याक ते परवडना रेट वाडोवन मेळटकीर आपूण बांदता म्हणून.
म्हणून त्यो बांदना म्हणटकीर इतले जर आमचे पेंडींग आसा जाल्यार ओपन डेफिनेशन फ्री कशें जातलें. पूण ह्या संदर्भात व्हिडिओ कडेन तुमी ती मागणी केल्या ती अशी आमी PWDन वयता. मागीर आमचे कडेन आतां लोकांनी जे पयशे भरले बायो टॉयलेट मेळटले म्हणून 10,000 जनरल कॅटेगरीक आशिल्ले, 5,000 OBC आनी ST कॅटेगरीक 2,500 आशिल्ले. हे लोकांनी पयशे भरल्यात तांकां अजून टॉयलेट येवना. जवळ 4-5 म्हयने जाले पयशे भरल्यात. ते लोक येवन आमकां विचारता पंच म्हणून बाबा ते आमी पयशे भरले टॉयलेटी केन्ना येतलो काय म्हणून. कितलो आसलो एमावंट अंदाज? आमच्या पयलीं कमीत ते म्हाका दिसता अरावंड 7-8 लाख रुपया तरी लोकांनी भरल्या सगळे मेळून. चड आसूं शकता पूण एक अंदाज म्हाजो 7-8 लाख तरी रुपया भरले आसता लोकांनी. त्या भायर टॉयलेटीचे अजून कांय येना ना त्यो येवच ना न्ही. लोकांनी बेश्टे पयशे भरना न्ही. लोकांक टॉयलेटी जाय म्हणून पयशे भरल्या जाल्यार तुमी ओपन डेफिकेशन फ्री कशें म्हणटा. त्यो दिल्ल्यो जाल्यार आमी सांगतले तुमकां ओपन डेफिकेशन फ्री म्हणून. सो एक तरेचो सरकाराचो सगळो घोळूच घोळूच आसा हो.